तुमक जाय जाल्यार आयकाय ना जाल्यार आयकच भायर जावं. पयलीं मुखेल खबरो सांगता. आतां नाच 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 भाजपाल्यां धोतर उब जाला. भिवपाची गरज ना म्हणून आमच्या कानान तेल गायलां. डिसेंबरा म्हयन्याक घड माना आसतना जगेल मारलो केन्नाय चोयल तुमी? हांय चोयलां. गोंयकारांदो खूंय मेल्याय रे. जागी जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो साश्टी भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. गोंया हावून काबार केला आमच्या मंत्र्यांनी. उरलां तेंवूय कोलायन सोडलां दिल्ली वाल्यांनी. तेंकां हावपाक मदत केल्या ते सरकारी बाबूंनी. आनी पादेशेर जावन गोंयकार भोंवताय भायल्या देशांनी. आतां नाच 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 भाजपाल्यां धोतर उब जाला. भिवपाची गरज ना म्हणून आमच्या कानान तेल गायलां. बायचो गो 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 गोंयकारां सत्यानाश केल्या. तुमकां रस्त्यार येवपाक ताकत ना जाल्यार गांठयां उब करया. गोंयकारां आतां रस्त्यार येवपाक टायम पावला. मनशा उत्तर आनी गोरवां दायें म्हूण आमगे आदिल्यांगे एक म्हणणी आसलोली, पूण ती आतां तेंपा प्रमाणे मॉडिफाय केल्या. आतां मोठाय मनशा उतर आनी मंत्र्यां दायें. सो वेरी ट्रू वेश म्हूण दिसना तुमकां? आतां पयशा नाच दाखयल्या तुज्यान गोंयाक कितेंय करूं येता. मंत्री आमदार तेंगे राखणदार प्लस ते इस्पेशल दिल्ली बाबू IAS ऑफिसर कोण म्हणलो गोंयच्या गव्हर्मेंट ऑफिसान भल्याय तेंच्या आदरान आख्खे माणकुले गोंया हायन कोलायन तुज्यान काबार करूं येता. सद्या गोंया घडण्यो घटाय त्यो चयल्या रे. भाजपाल्या दोतरान सोंश्या भाशेन आपल्या कान दोड्यांचे आड आनी डांकत आपण कोणा दिसती पडना आनी आपणाकय कांयच दिसती पडना जाल्ल्या भाशेन कोता. सद्या गोंयची क्रायम रेट चिंतात ना भाशेन हरकतेन शिजोता. बट हू केअर्स? सगलो भायलो लोक बोब मारूं लागला, पूण गोंया असलो गोंयकार म्हणटाय म्हाका कित्या पळा. जाल्यो फाटाफाट केस आज निर्गटाय रे. फाटीं कोण तरी एकलो आदलो गोंयचो चीफ सेक्रेटरी म्हणटाय तेणी हुंय आल्दोना इलिगल बंगलो गेलोलो. थोडे दीस बोवाड कोन आतां तेजी कांय खबरू ना. ती काणी आतां हुंय गेलो रे हुंय ना आनी कितें केलें रे कांय ना म्हूण देवा सोड्या. गोंयकार म्हणटाय आंक कित्या पळा. दुसरे म्हळ्यार तो एक्टिविस्ट कोण रामा मुळो केस वायरां चाबकां मार गायन मरो सोडलो. तेजे मास्टर मायंड सोदून आतां हुंय गेलो रे हुंय ना कितें केलें रे कांय ना म्हूण देवा सोडलो असो जाला. आनी आमी सगळे म्हणटाय आंक कित्या पळा. तिसरे म्हळ्यार तो कोण नायले एडबग म्हणटाय तेका पुलीस स्टेशनाचे व्हरून हापायन तकली व्हरून मरना तो पावयलोलो. तो बाळा आतां आयज उरतलो फाल्यां मोतलो फाल्यां उरतलो परवां मोतलो म्हूण बाबडो हॉस्पिटलां वडवड काटा. तेजी परिस्थिती आतां हुंय गेलो रे हुंय ना कितें केलें रे कांय ना जावपा पावल्या. दिसत आतां गोंयकारान तेका काय देवा सोडा. पुलीसूय ओगी आसाय आनी लोकूय ओगी आसाय. तें एकलें हिपी केसान नायले एक्टिविस्ट म्हणटाय तें दीस रात बोब मान ताड होराप कोन्न घेता. आमगे आपुरबाये गोंयकार म्हणटाय आंक कित्या पळा. गेलते नोव्हेंबरा म्हयन्यांत सालिगांव डबल मर्डर केस जालोली. रिचर्ड डिमेलो आनी अभिषेक गुप्ता म्हणटाय तेंक रोगतां आडकून मान उडयलोले. पुलिसान सांगलो तेंका हुंय CCTV फुटेज म्हणटाय ती आसा आनी तेंका किरमिंदर कोण तो कळोन येयला. भाजपाल्या दोतरांनी आस्वासन दिलोलें रोकडो त्या किरमिंदरा दोन हाडले म्हूण.
आसूं आतां तेजी परिस्थिती हुंच जाग्यार पावली म्हाका काय बरी खबर ना. तुम जाणाय जाल्यार सांगाय म्हाका जाल्या दिसता तेजे कंडिशन हुंय गेलो रे हुंय ना कित केलें रे काय ना जावपा पावला. गोंयकार म्हण तूं तें म्हाका कित्या पळा मुटाय. आतां भ्रश्टाचार मंत्री आनी तेंगे IAS बाबूनी गोंया फामाद करून वर्ल्ड मॅपाचेर गायला. 25 जाण इनोसेंट टुरिस्ट आनी ते नायट क्लबाक आमदार लासोन मेले. ते हॉटेल इलिगल. सायबा बोगूश कोणेय उद्दो बोलो ओगराचे हॉटेल बांदलो म्हूण चोयलें तुमी. दिल्ली वाल्यां सगळ्यांक चड फ्रीडम दिलो आहा न्हू गोंया कितेंय करूं जाता. एक घडणी लागून इंडियेचो लोक न्हू भायल गांवच्या लोकां पासून राग येयला. गोंया कितेंय चलत म्हूण. सद्या ते घडणे लागून अधिकारी बांपर इन्स्पेक्शन करूंक लागले. 17 क्लबां हुंय इन्स्पेक्शन केलां आनी 17 जाणां धमकी दिल्या शटडावन कोता म्हूण. पूण ते धमकी दिलो ती म्हाका जाल्या दिसता अधिकारी आपणा हफ्तो वाडयतले आनी म्हाजें घर स्किमी अंडर लिगल कोन्न सुटले कित म्हूण कोण जाणा. चलत ते भाशेन त्या अधिकाऱ्यांक कांचूल पोसल्या कोणें आसूं म्हणपाना. जाल्यो म्हूण केस आजनेऱ्यो. येयल्या दिसा केसलें ना केसलें करप्शना न्यूज भायर सरता. जे दिसा करप्शना न्यूज हॉलिडे घेवन घर बसत त्या दिसा मर्डर रेप ना जाल्यार डेकोयटी न्यूज तरी उबी जाता. एक्सिडेंट आनी खबरो सोड तेंच कोंत आनी शेप ना. कितू जाण मोताय कितू जाण ते रस्त्या हंड पडत तूं सोडताय आनी कितू जाण हॉस्पिटलां एक पांयाचेर टँगून आसताय. गोंया कितें चलत रे. आमी केस पातकां केलो म्हूण हांक बगूं पड काय. हांक सगळ्यां दिसता गोंया कितेंय वायट केलें हांक कित्या पळा. ते 7-8 जाण एक्टिविस्ट कोण म्हणटाय ते रस्त्यार येवन बोब मान ताड खराब कोताय तेंगे प्रॉब्लेम ते. जिवा झाड पडाय म्हज्या. आसूं सद्या तरी ते पॉलिटिशियन ZP लिसांवां बोवाळा पळो आसाय. हे दिसा गोंयकारां सोद घेवपा तेंक हुंय टायम आसतरी. आयको येता ते प्रमाणे भाजपाल्यांगे कॅम्पेनिंग फूल स्विंग चलत हुंय. काँग्रेसा मनीस कित कोताय तें तेंकां खबर ना म्हणटाय. आनी ते भाशेन तो नाल्लां पाटी धाडटो मिशा असेंब्ली दुमसोड घाततो हुंय हे दिसा फुटबॉल घेवन खेळो लागला. कितू गोल मातो म्हूण कोण जाणा. चोय भयणींदो आनी भावांदो हे आमगेले आमदार मंत्र्या इन्विटेशनाचेर दिल्ली वाल तेंगे तो कार्ड दोंद्या पयशे घेवन गोंया खोदड घालूंक लागले आनी वयल्या गोंयकारां हापायन गोंयकारांक भायर घालन कब्जा करूंक लागले. पूण तुमी बी नाकाय येयलोले लिसांवां तेच मनशांची खंय नाड्याय. आनी मागीर तुमकां कांयच करूंक जायना जाल्यार तुमी तुमगे हाटली पोटली बांदूंक लागाय. तांकोत कोणा आसा तेंक UK कॅनडा नाल्यार ऑस्ट्रेलिया दा मारूं दी. आनी म्हजे भाशेन तांकोत ना तेंका गांठार हुंय झोपडपट्ट्यां बिराड सोदूंक लागपा पडटलें. कितें सांगतलो. सांगो पासून लज दिसता पूण तुमकां हांव सांगता. गेल त्या इतरा हांव आनी ते मुगे 1.5 फूट सायजी अमेरिकन माशी भयण कातारिना घेवन आंकवार मोरे हेस्ता पयली बांकार बसून इगोर्जे मीस आयकताली. थिंग तो येदोळ हाडा पादिगार शर्मा सांगता तें आयकोन हांव चिंतना पळोव. तेणी सांगलोले आमी सगळीं पातकी देवाक पयस कोत्ता. आतांची पिळा असल्या परिस्थितीचेर पावल्या कोणूच आतां देवाचें उत्तर पाडिना. वयल्यान देवाक अपमान कोत्तात. देवान सांगलेलें पेद्याचो मोग करात म्हूण. तुमी कितली जाणी देवाची खोशी पाळटात. तुमी मीस आयकोन घरा वचून शेजऱ्यां कडेन झगडी मांडटात. हांय वो आख्खो शर्मा दोळ्यां पात्या लय नासतना आयकिलो. मीस जाता कम विथ मी आय वॉन्ट टू मीट पादिगार म्हूण हांवें ते मुगे अमेरिकन कातारिना सांगिल्लें. हू इज पाद वियाग्रा म्हूण तेणें म्हळें. नॉट पाद वियाग्रा पादविगार म्हूण तेका एक्सप्लेन करीत हांव सोमतो सामकी इस्त्री भितो सोलो. थिंग पादिगार आपणागे लोप काडून हांय चालें. पादिगार तुवें आयज शर्मा एकमेका मोग कोराय म्हणटाय तें तुगे सांगणें ओ देवागे सांगणें. पादिगारान लोप साकिस्तांको दिन गुंडून सिरियस जायन म्हाका म्हळें लांप्याव पोवीत आल्तारा रावन तुका दिसता हांवें फोट मारल्या म्हणून. फोट एश न्हय रे पादिगार पूण तुवें म्हणून आमी
जापाच कोण माक उलोवपा बंद कोन तेण मुळे नव्या करारान इगोज मातेचे गायना प्रमाणे कीर्तन जॉन 13:24 आणि 35 म्हणटा तुवें पेल्याचो मोग करचो जाल्यार हातून कसलो दुबाव लागता तुका. दुबाव एस लागणारे पादिगार बेश्टें कन्फर्म करूं सोदतालो. आसूं फेस्त पादिगार आनी हांव तुजो मोग कोत्ता म्हणलें. तुकाय बोस फेस्तास आनी हांवूय तुजो मोग कोत्ता लांप्या म्हूण तेणे जबाब दिलो. उर्बे बरेत इगोर्जे भायल्या हेस्त हेऱ्या वचपा भायर सरलोलो. वाटेर कातारनांनी इनोसेंट कायेन विचारलें, वॉट डीड पादविगार से? पादविगार, वी कॉल हिम पादविगार म्हळें. ही सेड, वी मस्ट लव वन अनदर. सो कातारीन, आय लव यू टू म्हूण तेणे म्हाका हेंग मारली. उपरांत हेरेन भोंवता चोणेकार दिसती पडलो. चोणे घेवंक म्हूण हांव ताज्या फुड्यान गेलो. थिंग तें बारके आडा पांजिरेचो पेरपेटीन आनी तेगे भयण पुर्णांदाको 2 पळयो भर चोणे घेताली. पुर्णान आपणागे तें इस्क्वेर शेपी दाटो लांकडा माप घेवन कागता होल्यान चोणे बोतालो. हांव येल तें चोयन तेणे म्हाका हॅपी फिस्ट लांप्या म्हूण विश केलें. तें चोयता पेरपेतनान गुणोन फेस्त लांप्या म्हाका हात दिलो. हांवें हात दिलो धोलो आनी सोणा पादिगरा सांगण्या प्रमाणे पेरपेतना दोड्यान दोडी लायन मुळे फेस्त पेरपेतीन आनी हांव तुज मोग कोता. इतले मुळो कारण मरे. आवय गे सांगता डिसेंबरा म्हयन्या गोड मान आसतना जोगील मारलो केन्नाय चोयलें तुमी? हांवें चोयलां. पेरपेतीन मरे चोप्पा बारके आडा पांजिरेसो हरे तेगे तापटा केसो पावर आसरे मुजबा. सोम तो दाया वदा मुगे पोलो तांबडे केलो. तें चोयन पुर्णांदान कागता होल्यान चोणे भरपा बंद केलें. हांवें म्हूण पेरपेतीन, हांव होरें देवा हुश पाडून तुका सांगता हांव तुजो सेंटेन्स काबार पासून करून दिवना. आनी जोगील मारलें. ए पावटी दुसरे सायडी पल्सो जोयलो. वाय शी स्लॅपिंग यू म्हूण कातारनान विचारलें. बिकॉज आय टोल्ड हर दॅट आय लव हर म्हूण हांवें जबाब दिलो. ओ म्हूण तें दीप चिंतना पळय. इतल्यान हे आनी हेस्ता दिसा दारी बोना आसलो केस्सो हजने वाचताय काय म्हूण लोक एकठांय जावपा लागलो. दोल हळो मिनीन तेगे बायल कार्मेलीन पयतो माडान तो कायतान बोस्त्यांव किडनी नासलो एरेमीत आनी वांकडे बोस्त्यानूय एकठांय जाली. लांप्याव हेस्ता दिसा पेरपेतनान तुज पोल्या रूच कित्या लायल तरी म्हूण वांकडे बोस्त्यानी चाले. हांवें पेरपेतना इतलें सांगलोलें हांव तेज मोग कोतमू. म्हूण वांकडे बोस्त्यान माग चोयन भित्तोयल्यान मुरगोटून पेरपेतना बरें वचून तेक म्हळें, आगो पेरपेतीन आयज येदोळ आंकवार मरे हेस्ता दिसा लांप्यान तुका पर्पोज कित म्हणटाय तें केद्या तूं तेजे कांचल पोशेता काय बरबरूक मुंगो तो की तूं हँडसम मात्या केंस नाय जाल्यार कितें जालें. तोवूय आंकवार आनी तूंय आंकवार न्हू. मोठा पेरपेतनान हातीन तूं चोण्या होल सायडीन तेगे भयणीक दिन आपल्या दोनूय हातीन वांकड्या बसत्याना गळ्या दोन जड पायन म्हळें, तूं कोणू खबरदार हे मिजगोतीन तूं पळ जाल्यार. तेश मोठा तें चोयन तो किडनी नासलो एरेमीतान पेरपेतना केंसां दोन ओडिलें. गोमटे दोलो सोडूं जाय म्हूण केंस ओडीत तें चोयन पेरपेतना भयणीन हाती असलो चोण्या होल एरेमीता होडेर मान चोण्या शिवर गायलो. वांकडे बसत्यान दोनूय हात वाऱ्या हापडून पेरपेतना शिराप सोडाले. केसो कास्ता चेडूं गो तूं मोत्री तुज कुडी किडपण आसतना उतले आनी देंवचार पासून तुका इफेरना एंट्री दिचना. बोगले असलो कार्मेल ना चोयन हांवें म्हळें, कार्मेलीन तूं सांग म्हाका आतां हांवें तुका हांव तुजो मोग कोत्ता म्हळ्यार तुवें म्हाका पोर्तिपाल कित म्हूण दिवपा जायो. तें आयकोन कार्मेल ना गो दोल हळो मिनीन दोड तांबडे कोन म्हाका मांडोन चोयन दांत पाजून आपणागे हुमसा लांबो हात कोडूंक लागलो. इतल्यान हेऱ्या तूं लोकांक दुखना आनी गडगड्या हेड पासून सोण सोगल्यान आंक भोंवतोड गायलो. हेऱ्या आनी केस्तां आनी कन्फ्यूज जावन केसो जात तें चोवपा पादिगार होरच्या तांच फुड्यान धांवून येयलो. लोकांक तेका एक्सप्लेन कोन सांगनाका हांवें कित म्हळें तें. तेणे म्हाका चोयन म्हळें, लांप्याव बरोच मालांद्र मरे तूं पेरपेतनाक ताजो मोग कोत्ताय म्हूण सोबे माजार सांगताय. हांवें मुंगे
पॉली पोशात म्हणे पादिगार शर्मा तुही तरी सांगलो मरे आम्ही देवाची होशी पाळूंक जाय मग वसात आणि पेल्याचो मोग करात म्हणू ते ऐकून पादिगार चिंतना पडला मुळे आय 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 लांप्या हांवें तशें म्हटल्यार कितें जालें तू कोणाकूय वचना पण तुजो मोग कोत्ता म्हणटलोय मात्र पण गिन्यान ना रे तुका सांता मारिया मंत्री स्टेजीर उब रावन एक सांगताय आणि सकला देवन त्रिबल तें कोत्तायत आणि तेच भाशेन वोवूय अल्त्राचेर रावन सांगलो त्या सांपेद्रू भाशेन घर गेलो थिंग पादिगार सगळ्या समजायन थंडे घात म्हळ्यार वद्दिवर जाले लोक कुशीन सोत्री पादिगार लोडू म्हजे बरेन हांदारात काय म्हजे कानाय चाले लांप्याव हांवें चान्स मेवता ते प्रमाणे पेरपेतनाच्या आवय बापाय कडेन तुजे काजाराचे उलोवणें केलें तूं ते कडेन काजार जावंक तयार आसतलोय सायबा बोगोश माय पादिगार हात म्हज्या हांदा वयल काण म्हणे पादिगार तूं कित पिस जाला ते दोत नासलो आडा पांजऱ्यांक म्हाका काजार जाय म्हणटा म्हाका कित सायके स्टँडर्ड म्हणटाय तें वयना दिसले तें आयकून पादिगार चिंतना असो पळो आणि गुणकारेने असं आपणांगे पट होत पण वाऱ्यान चोयन म्हणून लागलो किती कोत्ताय रे बाबा हेश केल्या बंबई पावताय बरे रे येत ते मंगळारा पोत्तू मेळ्या अत्तो गरम गोंयकारा आनी गरम दाचन पयली आंगासो कोट सरून वयता मग आसूं दॅट इज लांप्याव सायनिंग आउट म्हळ्यार गोंया हावून काबार